We all as party and apart from that, आमगे सावथगोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बासीस आणि सगळे बाब सावी आणि सगळे हय मोर ऑफ ऑल एज गोंयकार म्हाका दिसता वी आर हियर आमी एसपी बाब संतोशाक सदा 2 दिसाचो अल्टिमेटम दिला विदिन 2 days वॉट एवर एक्शन ही हॅज टू से एंड मेन वी हैव टोल्ड हिम इज टू we have told them to arrest and some of that don't suppose जायना that definitely will all coming together so there are more groups also come here we will all come together कित्याक हे पयलींच्या वेल्लेकारान केलें ताका सोडो म्हूण आज हें म्हाका दिसता हें दुसरी पाट जाला so we won't tolerate this because Goa is peace loving state and हे कोण गटर बिटर म्हणटा तांकां आमी आमच्या गोंय येवपाचें बंद करपा जाय आनी त्या मिनिस्टराक कितें करता मिनिस्टर असले एमएलए आसले मिनिस्टराक हांव हें सांगून दिता हे मिनिस्टराक आमगेल्या चर्ची वचपाचो बंद करपाचो कित्याक तेणें काल थिंगा आसतना ते बाकी एमएलए आले थंय सोड हेणें उबो रावन ताका स्टॉप करपाचो तेन्नाच हेणें ते सगळे काबार जावन बसून आसा हेका हांव इतल्या म्हाका आमच्या बिशोपाक रिक्वेस्ट करता हेका चर्ची येवपाक एंट्री हे केली बंद करया मोवीन गुदिनाली खंयची चर्ची सगळे चर्चीन गोवा चर्ची आनी मुंचे चर्चीन ते घेवप ना चर्च म्हणून एंट्री बंद मोविना he seems to be not to be a Christian दिसत आमकां डिमांड आसा कितलो टाइम दिला तुम्ही कितलो टाइम दितात आमी सद्या 2 दीस टाइम दिला आणि लास्ट टाइम हो जो गटर आहा थंय हो जो गटर म्हणटाय तो दिस इज नॉट इज फर्स्ट टाइम हेच्या पयलीं तें सेम हेजे स्टेटमेंट केल्लो आहा आनी आमचो चार्ज आहा डायरेक्टली की ऑर्गनायझरान ताका मुद्दाम मारला हेच हांगा परतून हें करपा खातीर कित्याक ते उलयतात सेंट फ्रांसीस झेवियरा नांवान इन्स्टिट्यूशन आहा म्हणटा तो आतंकवादी म्हणटा तेज नांवान इन्स्टिट्यूशन कित्याक काय म्हणटा असले स्टेटमेंट केल्ले आहा ताणें पयलीं हाज्या पयलीं गटर म्हणटा आनी ताका हांगा मुद्दाम मारलो आहा आनी डिस्टर्बन्स करपाक गोंया भितर हें सामकें सिद्ध जाता आनी गव्हर्मेंट सपोज घेना एक्शन घेना जाल्यार दाखोवन दितले की स्टेट गव्हर्मेंट सुद्दां आसा हें सगळें प्रमोट करपाक लोकां मदें हेट्रेड डेव्हलप करपाक स्टेट गव्हर्मेंटाचेरूय आमी हें करतात लास्ट 2 वर्सां पयलीं असो इश्यू जाल्लो कोणी तरी स्टेटमेंट केल्लो आनी हांगासर सावथ गोवा प्रॉब्लम हे फावटी आतां परत रिपिटेडली सेंट झेवियर्साक टार्गेट केल्लें वयता सो विल यू बी एज एन एमएलए विल यू बी टेकिंग अश्युरन्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट elections are approaching and this kind of things won't happen. What I have said, जेन्ना सीएम आमी प्रेज करपा तेन्ना प्रेज केला बट आय एम टेलिंग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा तूं तरी हरेक चीफ मिनिस्टर गोंयचो आनी तूं तरी मातशें गोंयकारान तरी पळो आहा एज अ चीफ मिनिस्टर एज अ गोवन यू हॅव टू शो युअर तुगे ते पदवी आहा न्हू युअर पावर यू हॅव टू शो नाव हें तूं जर पयलीं वेलिंगरा जरी तुवें तरी बुद्धी शिकयली जाल्यार आज हें जावपाक पावना आसलें हें मुखार हें करतलें ना करतलें म्हूण कांय गॅरंटी ना सो चीफ मिनिस्टर तूं गोंयचो चीफ मिनिस्टर आय एम टेलिंग यू डॉक्टर प्रमोद सावंत तूं तरी हें समज तरी एक्शन घेयना हे मनशा तरी तूं अरेस्ट कोना तूं गोंयकार म्हणपाचो आनी चीफ मिनिस्टर गोंयचो म्हणपाचो तूं कसले अधिकार ना तुका रायटूय ना हांव तुका सांगता जेन्ना तूं बरो म्हणा तुका बरो म्हणा जेन्ना तूं आमगे धर्माचे तरी जे मनीस जे आमी थोडे म्हूण तरी तूं वग रावतलो आनी तांगे तरी सोसून घेतलो जाल्यार तूं कसलो अधिकार ना चीफ मिनिस्टर म्हूण रावपाक आनी तू कसलो अधिकार ना तू गोंयकार म्हणून सांगपाक थंय मिनिस्टर आसलो तोय क्रिश्चन आसलो हो वगी कित्याक आमगे आशीष बाबान सांगला हे मनशाक मोवीन गुदिनोक म्हाका दिसता बाकी तूं जेन्ना पॉलिटिक्स कोता राजकारण कोता सगळें बरें आमी राजकारणी आमी पॉलिटिक्स जायत आनी पॉलिटिक्स कोताय बट जेन्ना मोवीन गुदिनान समज त्या मुखार फाटल्यान बसून ते नांव गेल्लें हेजे मनशांतलें नांव सेंट झेवियर तेन्ना मनशान तेणें हाडपाक जाय आशिल्लें बाकी 2 आमदारां म्हणून हे मनशान सेंट झेवियर म्हणून त्या सेंट झेवियर हे मनीस केन्ना बरो उलोवपा मनीस न्हू बाब मोविना कळपा जाय आशिल्लें ते मोवे कळपा जाल्यार तेन्ना बंद करपा जाय आशिल्लें मोविना चेक करचो म्हणून मागता 100% चीफ मिनिस्टरान ते करपा दिवं चॅक करपा दिवं आनी कितले दिसा टायम दिलो तुमी आज आमी ते गॅरेज करपाक 2 दिसा टायम दिला ना जाल्यार ना जाल्यार